जोकर म्हटले म्हण कांयच फरक पडना. आपूण सदांच मगो पक्षात आसा. दोन दोन पक्षांनी आपणेन उडयो मारूंक ना. सदांच मगो पक्षा वांगडाच आसतलो अशें म्हणत दाबोळी मतदारसंघाचेर परत एक फावट मंत्री सुदीन ढवळीकरान दावो केला. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनाली. आता जेन्ना आमी बसतात तेन्ना त्या हेचो डिमांड आमकां आसतलोच न्ही. पूण जो बीजेपीक जॉइन जावंक सोदता तो तुमकां जोकर म्हणटा. सी माकड जोकर हें तुका अर्थ ना. माकड ह्या झाडा वयल्यान त्या झाडार उडी मारता. हांवें कांय तश्यो उडयो मारना. उडी कोणी मारल्या त्यो तुमी पळयल्या. स्वता ताणेंच उडयो मारल्या तेंचे कडेन. हांवें काय आजून पसून एमजीत आसा तो आजून एमजीत आसा आनी फुडें एमजीत उरतलो आनी म्हाका दिसता मरतलोय बी एमजी अशें म्हाका दिसता. ह्यो असले गोश्टीचे जेन्ना येता जोकर आनी हे ताका अर्थ ना. कारण कोण कितें करता हें सगळी जनता पळयता. आज ज्या तरेन आजची मिटींग जाल्या गोवा इज बेनिफिटेड बाय अनदर 2500. So if alliance takes place, there is no compromise on WC. जर तर एका पॉलिटिक्सांत अर्थ नासता. ज्या वेळार नोटिफिकेशन येतलें तेन्ना तुमकां No compromise on WC, yes or no? येस